शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोपशान्ते। ॐ गुरुभ्यो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबल उग्रसिंहो महादेव स्तंभजा शोक्रलोचना। आत्ता ही कोपून बसलाय कितकी मे गेले सकाळ म्हाका उल्लोच्या के जायनी आत्ता पुणी फोन करून उरलया। हॅलो निरुपमा, हॅलो सांग किती गो उरले ना जडी शिकरत किती आणि जड जायनाशी तुका मेळायला लावलोच्या पुरा टाइम आसा मिगे लावलोच्या टाइम ना तुका मिगे लावलेला भिंगार धरला म्हण करता तू गोतच नव्हे म्हाका सकाळ कितले बिझी आसता म्हणून कंटे म्हणाय री रबल्या म्हणके आमगे ते पळय उदका गेल्या तिंबना उज्जा गेल्या सिज्जना म्हणता पळय त्या बिलावरी मलगड्याला ग्यादी उडगस असवे तुक ते ग्यादी सांगू काय उन्ना उतरा एक ग्यादी असतो गेलाय तू पळय संसार आपल्याला मद्दळसी असत मग कितली कोप आयला की तुगेल वेरी तुगेल फोन काढूताय मन ना आशिल म्हाका कोप्पुनक गो निरुपमा कोप्पुनाका त्या विषयी सोड येत आता पळय पुरा जाऊन न्हावन देवा पायन पूण फस्ट तुका फोन करतास जायत आत्ता पुणी फोन केलं नवा तिथं लुडगास असतो तुक मी गेलो जायत सोडलं तो विषय नाही गो ते सरोज येले कसं झालंय चोर कोण म्हणून कळली की चोर कोण म्हणून कळली गो पोलीस कंप्लेंट दिला 15 पवनांनी सुमार कॅश गेले की तांगेले नाही तिक मात्यास की ना मारणी त्या 15 पवन भांगर कॅश पर कोणी घरा आण दवरतावे ಈಗ घरादवलाರ ರಕ್ಕು ಕೊನೆಯಸ್ ಮುಳ್ಳೆಕ್ ನಾಕಿದ್ಕೆ ಅನ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಕೆ ಮೆಳ್ತಕಿ ನಾಕಿ ದ್ಯಾವ ಗೊತ್ತು कंप्लेंट दिला ना मेळतल गो चोरू हे चोरी काणे ऐकून ऐकून पूर जाऊन गेल मला कितली नमुने चोर असं घोसवे नमुने चोरी करता ती त्यादन आम्ही जागृत कर कशी बाई उल्लोन प्रयोजन ना कोणाकी सोडी गो कತೆ ತಂಗೆಲ್ चोरी विषय ऐकून ऐकून ಮತ್ತೆ पाड जाऊन गेलं हा ತಂಗೆಲ್ चोरी विषय ऐकूनच पळ भिवून आशिन मिगेल भंगार दुड्डू पूरा ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಾಗ ನೈಲಿ आणि टेन्शन ना का म्हणून सांगून एक दोन मात्र दवरला नित्या घालचा का म्हणून सांगून बँका दाखवून येताना तरकार घेऊन आयली ओ तू मार्केट वच्चून येईल वे म्हाका आणि वच्चू का गो हे रण वत्ता वच्चे नाक दिसता वय कसं गो आता 1-2 मुक्काल वर ये म्हणारी जायना पुरं दुड्डानी अकाउंटा घालता ती काही खर्चीला कसं नाही म्हणून पुरं स्टेटमेंट येत ना पासबुकारी सोड ग कते पराय आजकाल कॅश घेऊन कोण बोंता पर्सा दुड्डानी कोण घेऊन आता पर्स तांडूच म्हणून आशिला गळ चिडून गेल्यार तेव्हा बाई नवा आणि तू डब्यानी दवरत पडते ससमान तू तांदला डब्यान तू त्या पुरं दवरची बंद करी आता पुरं डिजिटल इंडिया झाला पुरं गुगल पे येत वय फुडल्या म्हणके जाई ना गो त्या पुरं सोडी रंपा कसा केला तू आजी आणि फुलावनी कोण चेडू पेटायला आता एक सिंपल बटाट्या हुमण जेव करता आणि आईची दीस एक लोकोचे अयो पुलाव आहे तू गेल पुलाव म्हणून मग थंड उद्दा येता हा वाईल त्यांना मग तू पुलाव कोण देऊ का मुद्दाम जायत गो तू येऊची पळय हांव खंडीत करून दीत तुका हा म्हणावर अक्का तू गेल माहिती अशेस माय आराम असा गो सकाळी येयची तान्नी पिऊन भायर पडल्या री पंचादिकांनी पुरं जावन घरा येता ती आता आनी येऊ का सकाळी चमकलेची इवा आमगे ते त्यांची कहाणी आता येतली ती आयत गो जायत फोन करता रा बा सकाळ मात्र एक कर नाका आयत तुका सकाळ फोन कर ना तू प्राईम मिनिस्टरापाशी बिझी पडा तू कितले वेळ सांगला हांवें कामाच्यान दवरी म्हूण सांगून तू कसं नाही 16 वर्सां चेरली म्हूण लेखला हांवें तुवें आतां हांगा त्राण आसवा पुळ्या मणकेची ना तुका काय ना जाल्यार री पळयता कोण हांग कसं गो कामाची दन दवरची म्हळ्यार काय ना पुरा घराची जेन आंगार पडते ते वागुशी आयत तुका सांगचे एक ते खडपी रेस पळय उद्दारकोचे एक जायत दवरता हां बाय आई आई दिवे तुम्ही
हांव त्याला घेवन तुमगेले पायया पुसूया म्हणून येऊ भितर वचून जाला तुम्ही त्या म्हणटा सर काही चमकलेलीची अयो सरोजा त्याला राखून राखून सुकून गेली हांव तान्नी पिल्ल्यानी सीधा मीर माहिती चमकली केदान कळेलं मीर माय कसं माये मीर मायेन जो रंडी पेडे तुमगेले कान गोष्टी लागी सकाळ सकाळ त्या मीर माये ते वच्चू नकाची म्हणल्यार रे ऐकू का नव हल्ली त्या मीर मायेले मीर वाटूची बुद्धी म्हाका गोत नावे ती आनी तिगेल सून कशी केदन पळयला रे कशी हांव आनी म्हगेल मायन चाव जावन अशें पडोवचें पडटा उज्ज केदोन पळयला रे हांगेल काम करचें हन्नी तशीची देड्ड पायन राखून आसता ती केदान आपयता आपयल की दड वय गो सरोजा कसं गो तू म्हणणे तस काय ना मयी सकाळ तुम्ही म्हणतली न्हू पायया दुखी म्हणून मस्त स्ट्रेन घाल नकाची चिके रेस्ट घेयाची म्हणून जायत गो जायत तुमकां जेवणा वाडची वे बैसाची येयाची नाको गो हांव मीर माहिती जेवण करून येयली पुलाव आणि गोबी मंचुरी आणि एक गुलाब जामुन खाल्ला गो अयो कसन मयी न्हाय नशी जेवण येयली वे तुम्ही केदने नल्ले रे ती गो तिगेले हांव नाल्ला म्हणून सांगला तू आणि तिगेले सांगू वचू नका जेव गो सांगला हांवें त्या मीर माय ते वचून जेवण ये नकाची म्हणून तांणी एक वार कूड करून त्या फ्रिजात दवरल्यार पुरो ऊन कोण खावचें मागीर म्हणटात तुमी राती म्हणटाना पोट्टा गॅस भरला म्हणून नक्का नक्का म्हणली गो हांवें जाल्यार एक थोडे जेव म्हणली मागीर तिका बेजार जेवचें नाका म्हणून थोडी जेवून येयली गो जायत माई हांव भितर वता म्हाका काम आस ते मीर माई ते वच्चे नाकनातील खावन येवचे रात्री सूर करता ते घरनाल सोडूक त्या मीर मायेन 3 वरां फुडें सावित्री मायले एनिवर्सरीची गुलाब जामुन खावयला दिसता कोणी सांगचें का अब्बा आनी गांडी सडी राबना जाल्यार कोण गेला गे माई पुन्हा दुधा पिया दे गो पुता वय गो सरोजा तुगेले फुलोचे आस गो हांग बैस गो वय गो सरोजा बड्डे चिली सोयरीक कर का म्हणून मिगेल पुत्ता काही कळना तू काही कळना गो अयो माई ती आता फायनल इयर नव्हे ती आता कॅरियरारी फोकस करतली मागीर 2-3 वर्स काम करता तितका काम कोण जात तरी मागीर वाडिके विषय पळोवया म्हणटास वाडिके विषय काढल्यार पुरो आमदार पडटली ती वय गो सोयरीक एक जातक भायर घाल कुडले सोयरीक जत म्हणलेक लावत उबे तशी पुरवती जायना 1 म्हयने वच्चा पुरो 1 वर्सय वच्चा पुरो नावे 2 वर्सय वच्चा ते पुरो ते कसं नाही कॅण पाव खाल्ला म्हणके म्हणलेक लावत उबे वय माई तुम्ही सांगेल कळत म्हाका हांव सांगता तिका जाल्यार याज किती तुम्ही मस्त सोयरीके विषयी उलयता आसाची मीर ना तेक सोयरीक जल्ली खंय गो कितले कश्ट जल्ले खंय गो सोय तांकां चल्लो सोदूंक एक चली एक दाखयल्यारच पळय खंयची चल्लोय तो नक्का हो नक्का म्हणचे खंय गो आनी लेकले खंय लव्वस की म्हणून तेदन तांणी सगळे पुरा देवाक आंगवण सांगून गेले खंय गो ताजे नंतर चिली सोयरीक जल्ली खंय ताकाची चेली असो पळय आतांचे लव म्हणून होंडा पोटची भितरच पळय तांकां वारडी कोण सोडका तू काय कळली नवे मात्या गेली न्हू समची वय माई कळले ते दूध उन्हा करून हाडलें हांवें निवून गेली कितकी माई एक तांबी वग्गी न्हांव न्ही याची कलर गोरेस म्हणून न्हाय ना जाल्यार कळना म्हणलेची की तुम्ही